म्हज्या मोगाच्यानो सान सेबॅस्तियांवाक भेटोवन दिल्ली ही फिरगज पेर्मनूरची फिरगज आनी ह्या फिरगजीक 104 वर्सांची चरित्र आसा. सान सेबॅस्तियांव एक वर्तो मारतीर नावाडदीक मारतीर रक्तसाक्षी धैर्यवंत शिपाई म्हूण सांगून नावाडला तो. ताचे मुखांतर ताच्या काळारच जायती अजापां जाल्ली. आजुनूय जायतो लोक भावार्थी लोक ताची मजत मागता आनी ताचें तें वर्तें भक्तीपण आसा. आमच्या देसींत आमची फिरगज, बेंदूरची फिरगज, तोकूरची फिरगज अशे थोड्यो फिरगज्यो सान सेबॅस्तियांव भेटून दिल्यात. आनी आमच्या फिरगजीचें वार्षीक फेस्त आमी ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर संभ्रमान आचरण करता. आनी हाका तयाराय जावन 13 तारखेर जानेवारीच्या सांजेर 6 वरांचेर फेस्ताचो बावटो आमी बावटो उबोवन नोवेनाची मिसां प्रारंभ करता. आनी ताचे उपरांत 9 दीस नोवेनाची मिसां आनीक 21 तारखेर सोनवार दिसा सांजेर बेसपाचो संभ्रम. सोनवार सांजे देखून 6 वरांचेर मीस आसतले. मीस जाल्या उपरांत देवी सोबदाची भक्त आनीक आराधन आसतलें. आनी 22 तारखेर फेस्ताचे संभ्रमीक मीस सकाळीं 10 वरांचेर आसतले. सान सेबॅस्तियांवाक मान करचे संदर्भी आमी फिरगजगारां आनी एका फिरगजींत कोंपरीचें फेस्त आचरण केल्ल्या बरी परवां आयतारा 15 तारखेर आचरण करतले. आनी असो संभ्रम प्रारंभ जाता आमच्या आनी एक नाबार्दीक पवित्र जाग्यार तावन आनी तो जागो आडम कुद्रूंत आसा. तें आमचें कोपेला आनी तें कोपेली सान सेबॅस्तियांव भेटून दिलां. आनी थंय तावन आराधन करून लांब पुरशांव इगर्जेक येतलो. आनी इगर्जेक पुरशांव आयल्या उपरांत हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. आनी मिसाक आयल्या सर भक्तिवंतांक कॉफी फळार आसतलो. कोंपरीचें फेस्त इंग्लिशान कॉन्फेटर्निटी संडे म्हणटात. कोंप्र हें फिरगज कुटुंबाक भाव बांदवपणाचें फेस्त. हो भाव बांदवपण फिरगजींत येवकरिस्त भोवारी, कित्याक जेजू येवकरिस्त हजर आसता आनी येवकरिस्त आमचो प्रमुख सक्रामेंत. आनीक जेजू येवकरिस्तांत आमचें दिता आमी जेजू थंय एक जाता अशें आमचो एकवट एकामेका थंय वाडटा. देखून हो संभ्रम 15 तारखेर जानेवारीच्या आचरण करता आसतना ताचे उपरांत फिरगजीचो फेस्ताचो संभ्रम 22 तारखेर जानेवारीच्या संभ्रम करता आसतना तुमकां सर्व भक्तिवंतांक आनी फिरगजगारांक म्हज्या मोगाच्यांक ह्या संभ्रमाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी सान सेबॅस्तियांवाची मजत आमचेर फिरगज कुटुंबाचेर गांवांत पुरगांवांत आशिल्ल्यांचेर आनी सर्व भक्तिवंतांचेर तरार मापान पडोवन दी म्हूण सांगून म्हजें मागणें जावन आसा. समेस्तांक देव बरें करूं.